प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 8वी चीट 1 ते 3 पर्यंत. आनी आयज आमी वाचता की जेजू गांवांनी वेता, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी नोगरांत वेता, देवाचें उतर परगट करता. थंयसर खूब लोकांक पिड्यांतलो बरो करता, पेखोणी करता, मिलाग्री करता. आनी भाव भयणीनो, आमी फकत हेंच आयकता की जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आहलो पेखोणी करतालो, मिलाग्री करतालो, दुसऱ्यांक बरो करतालो. पूण तो मनीस आहलो, ताका जेवपाक जेवण जाय आसलें, ताका रावपाक एक जागो जाय आसलो, ताका ताका थोडो सुसेग जाय आसलो आपल्या जिवाक. तो काम करिना जाल्यार, तो सर्विसेक वचना जाल्यार ताका खंयसरले पयशे मेळटले, खंयचो ताका जेवण मेळटलें, खंयचो ताका उदक मेळटलें, खंयचो ताका रावपाक मेळटलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू नोगरांत वेता, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वेता आनी थंयसर परगणटी करता देवाची, तेन्ना जो लोक मिलाग्री पळयतालो तो आपलो ताका सांगात दितलो पयशांनी, आपल्या जेवणांनी. आनी आयचें शिवर्तमान म्हणटा की थंयसर खूब बायल्यो आसल्यो जी जेजूक खूब आदार करताल्यो. हेरोदाच्या कारबाराच्या कुसाची पोतीन जुवाना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो, त्यो कूड आपल्यो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करतालीं. आनी भाव भयणीनो, ह्यो बायल्यो कितें करताल्यो? आपल्या फॅमिलीन तांकां पळोवचें पडटालें. तांकां आपलो घोव आहलो, तांकां भुरगीं आहलीं, तांकां ही आपले पयशे जे दुडू मेळटले थोडे तांच्या फॅमिलीक जाय आसले, आनी ते तांचे मदें सगळें करून त्या जेजूकूय आदार करतालीं सगळीं ती बायलो. आनी आयज जेन्ना हें वाचता आमी की ह्यो बायलो आपल्यांक कमी करून आपल्या फॅमिलीक दिवन, आनी ताज्या उपरांत जेजू आनी जेजूचे शीस आहले. फकत जेजू नासलो, एकटोच नासलो जेजू, जेजूचे 12 शीस आहले आनी ताजे बरोबर कितलो लोक आसलो. ते काम करनासले. पेद्रू, आंद्रू, जुआंव, बाद में जाकोब, ते सगळे नुस्तें मारपाचे मनीस आहले. पूण जेन्ना ताणें सगळें आपलो धंदो सोडलो आनी जेजूच्या फाटल्यान लागले, तेन्ना तांकां खंयसरले पयशे मेळटले. तांची फॅमिली आहली, तांकां जेवण जाय आसलें, तांकां रावपाक जागो जाय आसलो. ह्यो बायलो आपल्याक कमी करून आपले फॅमिलीक पळोवन तेजे उपरांत जेजूक आनी जेजूच्या शिसांक आपले पयशे, आपलो आदार दितालीं. आनी आयज भाव भयणीनो, कितलो लोक आसा जो आयज देवाचें उतर परगट करता. ते कामाक वचनात, शिरबिसीक वचनात, पूण ते देवाचो आदार करतात. खूब लोक आसा जो आपले देवाचें उतर परगट करता. आनी तांकां कोण पळयता? देव पळयता. कित्याक जो लोक जेन्ना ते उतरां परगट करता, जेन्ना आयज देवाच्या उतरा वरवीं तांकां पेखोणी मेळटा, तांची मिलाक जाता, ती आपली मोगांतलें कितें जें आहा तांच्या काळजांत तें ह्या लोकांक दिता आनी तांचो देखभाल करतात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की आमच्या संवसारान आयज कितलो लोक आहा जो देवाचें उतर परगट करता, पूण थोडे लोक आसात जे देवाचें उतर परगट करतात आनी हें जालां बिजनस कहें, कित्याक आपल्याकूच कितें फायदो मेळटलो ताका लागून करतात. आनी भाव भयणीनो, हें जें करतात तें देवाच्या जेजूच्या राज्याक तें बरें जायना. पूण थोडो लोक जो देवाचें उतर परगट करता, देवाच्या उतरा वरवीं लोकांक शिकवण दिता, लोकांचे त्रास पयस जातात, तांकां देवाचो संबंद घट जाता, तांकां मिलाग्री फावो जाता देवाच्या उतरा वरवीं, ते स्वताच्या शिकवणी वरवीं, तेन्नाच की लोक आपलो फुडें येता आनी त्या लोकांक जो परगट करता तांकां आदार दिता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, हे ज्यो बायलो आसल्यो तांकां फामील आसली, पूण ती बायलो सुजाना, जुवाना, मारी मागदलेन,
आपलें कमी करून आपल्या फामिलीक, आपल्या घोवाक, आपल्या भुरग्यांक तांकां सगळ्यांक पावोवन आतां ती जेजूची आनी जेजूच्या शिशांची तांकां जेवण दिवपाक तांकां पळयताले ते. आयज आमी आमचे कडून आमी पळोवया कितें आमकां करूंक जाता तें. जो लोक देवाचें उतर पोटपोट करता, आमी करिना जाल्यार फकत तांकां आदार दिवपाक, तांकां बरीं उतरां दिवपाक, तांकां उर्बा दिवपाक आनी तांकां आमचें मोदें कितें आहा तें तांकां दिवपाक आयज आमी फुडें सरया. कित्याक देवाच्या हें जेन्ना आमी कोत्ता, हें आमी सोवता, आमी शेतकान ती बियां घालता शेतान आनी पावसा उपरांत कितें जाता, ताका पीक मेळटा. तशें जेन्ना आमी देवाच्या राजान कितेंय घालता तेन्ना तें आमकां पीक येता आनी त्या पिका वरवीं आमी आनीक आमकांच पावता आनी आमी दुसऱ्यांक पावोवंक फुडें सरता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, ह्या बायलां भाशेन आमी आमचें करुया. आमी जो आदार दिवंक पावता तो आमी आदार दिवया आनी खरेंच हें देवाचें राज फुडें वचपाक आमी आयज वावरुया. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. गॉड ब्लेस म्हणटा.